गाडयांचो खप वाडोवपा खातीर सरकारान रोड टॅक्स 50% देंवयलो. विक्री देंवली 15%, पूण डीलर म्हणटात विक्री देंवल्या 30%. गॅमॉन इंडियाच्या कंत्राटदारांनी बंद दवरले रस्ते, पूल आनी राष्ट्रीय महामार्गांचे काम. 6 म्हयन्यांची बिलां करूंक ना फारीक. भौशीक बांदकाम मंत्र्याची घेतली भेट. सरकाराचो दावो थारलो चुकीचो. खंडपीठांतल्यान उदकाक लागूनच ओपान आयिल्ले रेबो मिश्रीत उदक. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान करची पळोवणी. थळाव्या समाज वावुरप्यांनी केली मागणी. मुख्यमंत्र्यान केले आपतकालीन मदत नंबराचे उक्तावण. पुलीस, उजो, अँब्युलन्स आनी हेर आपतकालीन स्थिती खातीर आसतलो एकूच नंबर. नेटवर्क नासतना लेगीत फोन जातलो डायल. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. 31 डिसेंबर मेरेन कसलेय तरेचे नवे वाहन खरेदी करप्याक 50% रोड टॅक्स उणो भरचो पडटलो. राज्य मंत्रिमंडळान तसो निर्णय घेतला. अर्थीक वर्सात पयल्या 4 म्हयन्यांत वाहनांची नोंदणी 15% देंविल्ल्याचे येरादारी खात्याचो डेटा दाखयता. जाल्यार गाडयांचो खप 30% देंवला अशें डिलरांचें म्हणणें. 6 लाखांच्या वाहना खातीर हो टॅक्स सध्या 9%, जाल्यार 10 लाखांची गाडयेचेर तो 11% आसा. फकत 15 लाखां वयल्या गाडयांचो टॅक्स 13% इतलो आसा. आज कॅबिनेट जाली, कॅबिनेटान एक 5 डिसिजन जाले. मेजर डिसिजन जाला 50% इन द रोड टॅक्स डिडक्शन. ओके, आमी 31 डिसेंबर पर्यंतच डिसिजन घेतला आनी एक्सटेंड बीन जावचें ना. 50% रोड टॅक्स डिडक्शन दिला, कारण बाकीचो सगळो हे लक्षात घेवन. दॅट इज अ सेकंड. ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनान ह्या निर्णयाक येवकार दिला. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री मंदीत कशे तरेन चल्ल्या तें अध्यक्ष प्रशांत जोशीन सांगलें. पळयात. Good evening, my friends. Today we have called this press conference to express our sincere gratitude and thanks to the government of Goa, ably led by Dr. Pramod Sawant, our Chief Minister, and Honorable Transport Minister Marvin Godino, for giving a super fantastic news to the automobile dealers and the customers who are waiting to buy the cars. The entire automobile industry in India is down by about 30 to 40% across the country, and in Goa it is in the range of 25 to 30%. The sentiments are low, they are not negative, but to bring the sentiment to a positive level, stimulus has to be given. The central government said that we have already given stimulus. We are giving 15% corporate tax for the new companies being formed in India. We are giving 15% additional depreciation on the purchase of new vehicles. So we have done our bit. Now state government should try and do this something so that the sentiments has an upswing. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि यशवंत परब. गोंयच्या जायत्या राष्ट्रीय महामार्गांचे काम तशेंच पूल अर्दकुटे अवस्थेत आसात. कारण कितें तर गेमन इंडियन आनी तांच्या सब कंत्राटदारांक फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन पयशे दिवंकच नात. निमणे कडेन तांणी आपले काम थारयले आनी वचून मेळ्ळे भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकाराक. पूण तोवूय म्हणटा रस्तो आनी पूल मंत्री नितीन गडकरीची भेट घेतल्या उपरांतूच हो विषय सोडव येता. राज्यातली राष्ट्रीय महामार्गाची कामां कासवाचे गतीन चलताली. बांदकाम चालू आशिल्ल्या ह्या रस्त्यांचेर जायते जाण पडून मोडलेत, जाल्यार कांय जाणांक जिवय वगडावचे पडलेत. ते खातीर कंत्राटदारांक दोशी धरल्यात. आतां कंत्राटदारांनी कामां बंद दवरिल्ल्यान गोंयभर येरादारीची समस्या आनीक वाडटली. तशेंच वरुणापरी सावन सड्यार वचपी नव्या 4 लेन पुलाचें कामय बंद पडलां. कामगार, खण सामान आनी थकबाकी आशिल्ल्या हेर कंत्राटदारांनी NHAI आणि गॅमॉन इंडियाच्या कार्यालयांचेर मोर्चा भेलो आणि फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन आडावन उरिल्ले पैसे दिवपाची मागणी केली. यहाँ पे हर मतलब डेट मिलती है कि इस महीने की 15 तारीख को, उस महीने की 10 तारीख को पेमेंट मिलेगी, बट ऐसा होता नहीं है. हम जब भी आते हैं वो डेट एक्सटेंड कर देते हैं, डेट बढ़ा देते हैं कि अगली 15 को आप आइए, आपको पेमेंट मिलेगी. फिर हम आते हैं, फिर ऐसा नहीं होता, पेमेंट नहीं मिलती है. हमारे लेबर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब परेशान हैं. यहाँ पे लेबर सारे भागे जा रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहता है. 70-80 लाख रुपए पेंडिंग पड़े हुए हैं सबके. सर हम लोग तो सड़क पे आ गए हैं ना, कहाँ से पैसे लाएंगे हम लोग.
लेबर जो गई है वो भी पैसे के लिए बोलती है कि पैसा दे दो, हमारा ये कर दो, वो कर दो। और जीएसटी का अलग प्रॉब्लम है, जीएसटी नहीं भरते हैं तो नोटिस आती है। कितना हम लोग कैसे झेलेंगे साहब? सब चीज़ कर कर के परेशान है। जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, इनसे बोलते हैं, उनसे बोलते हैं। हमको अब सिर्फ डेट ही डेट मिलता है। कभी कोई मतलब ये नहीं हुआ कि किसी समस्या का सोल्यूशन कर जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा भी पेमेंट पीडब्ल्यूडी से आना बाकी है, 24 करोड़ आना बाकी है। और ये चेन रहता है, वो लोग हमको देने का, हम लोग उनको दे देंगे। वो चेन अगर ब्रेक हो जाएगा तो पूरा चेन ब्रेक हो जाता है। और ये 5-6 महीने से चेन ब्रेक हुआ है। 6 महीने से पेमेंट नहीं दिया है। अभी कॉन्ट्रैक्टर लोग मटेरियल देना भी बंद कर दिया है, इसके लिए पूरा काम बंद है। और ये पेमेंट का जो है, पेमेंट का पीडब्ल्यूडी के तरफ से भी पास होकर NHI के तरफ में 24 करोड़ का बिल पड़ा है। और अभी वो काम बंद होने से हमारा महीने में 2 करोड़ रुपये खर्चा है, जो आइडलिंग चार्जेस है। हमारा इक्विपमेंट पूरा आइडल है, हमारा मैन पॉवर पूरा आइडल है। एंड वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागूनच नळांक रेब्याचे उदक येता. उदका स्त्रोत खाते अजूनही होच सूर घोळयता. पण समाज वावुरपी म्हणटा खण पिठातल्या मायनिंगेच्या उदकाक लागूनच रेब्याचे उदक येता आणि आपले म्हणणे पटोवन दिवपा खातीर तो पुरावे दाखयता. फाटले 4 दिसा सावन फोंडेकाराच्या नळांक रेबो मिश्रीत उदक येता. उदका स्त्रोत खात्यान आणि गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पुराय न्हंय आणि खण पिठाची पळोवणी करची अशेंय ताणें मागलां. हे पावसाचीच उदक आशिल्ल्याचो दावो सरकार करताले आणि गोवा 365 ने हे विशीं बातमी दिल्ली. उपरांत समाज वावुरपी संदीप पारकार गोवा 365च्या फोंडेच्या खबराकाराक घेवन खणपिठार गेलो. तशेंच राती कडेन खणपिठांतलें उदक न्हंयेत कशें येता हेंवूय ताणें दाखयलें. पळयात. ती सायडीक आमची न्हंय खांडेपारची न्हंय आसा, ती फक्त 15 ते 16 मिटर खोल आसा. मदीं रस्तो डिस्टन्स आसा फक्त 25 मिटर, 20 ते 25 मिटर. आनी तेच्या नंतर हो जो तुमी पळयता पळय न्ही, हो सगळो मायनिंग पीट आसा, जो अजुनूय तेंच्यांनी ओपनूच ठेवलो. स्लरी आशिल्लें उदक ह्या पंपाच्या आदाराचेर जे तेंच्यांनी ते पायप सोडला तुमी पळयता आसतले, ह्या पंपान ते न्हंयेन सोडटा. जेका लागून सगळी स्लरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान एक्युमुलेटेड जाता आनी जेका लागून जायते झरे सुद्दां अजून परसून पुरवले आसतले. म्हाजें म्हणणें इतलें आसा सरकारा कडेन, हो असो लेंथी प्रोसेस करचे पेक्षा हे मायनिंग जे पीट आसा अजुनूय जे तेंच्यांनी ओपन दवरल्या, हे सायंटिफिकली ते रिस्टोर कित्याक करिना? जे न्हंयचें उदक ओपा वचपाक जाय ते हांगा पिठान चल्लें. जर हे पीठ जर बंद केल्ले जाल्यार ते उपच्या वटेन वतलें आसलें आनी आमकां बरें नॅचरल उदक मेळटलें आसलें पिवपाक, जे अजून पर्यंत सरकारा कडेन हें करपाक जालें ना. तेका लागून हे पळय तुमी आंखो देखीक पळयता आसतले की पिठाचें उदक ह्या पंपांतल्यान डायरेक्ट हांगा मोटर आसा, ह्या मोटराक लॉक केला. फाटल्या काय येयल्ले हांगा लॉक बीन काय नाशिल्ले, हे नवीन लॉक मारलेला तेंच्यांनी. म्हणजे कोणी उडून पळोवचें न्ही. ते रातोरात जेन्ना पावसाचो सपोर्ट घेता, सुटी आसता तेन्ना पंप चालू मारून सगळे न्हंयचे वटेन सोडप आनी तो बी नवीच करून दाखोवप. आनी पोल्युशन बोर्ड आसा WRD, हेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन करून घेवचें. हांवें ऑलरेडी काल पोल्युशन बोर्डाक आनी WRDक म्हाजी ईमेल कंप्लेन केल्ली आसा. तेंच्यांनी आतां म्हाका इन्स्पेक्शन सांगता फाल्यां नाल्यार चड करून फाल्यां जातलें, तेन्ना तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन घेवन कितें तरी आमकां रिपोर्ट दिवचो. हें उदक हें तुमी पळयता पळय हे मायनिंग स्लरीचें, हें आतां ओपा वॉटरवर्क्सान चल्लें. दुसरी गजाल, आमी 4 म्हयन्या पयलीं जेन्ना येयल्ले हांगा तेन्ना हे जे सगळी पायपलायन आहा पळय न्ही डिस्कनेक्ट केल्ली आशिल्ली. आतां ही 4 डिस्कनेक्ट केल्ली आसा आनी हे जे आहा पळय न्ही हे एक्टीव आसा. हेका वयर आतां नवीन तेंच्यांनी चेंबर बसयला. शेनवार बीन आसता, पावस पडटा तेन्ना ते चेंबर ओपन करता आनी जे तेडी उदक जें भरलेलें आसा मायनिंग पिठांनी ते सगळे न्हंयेन सोडपाचो प्रकार जाल्ला. पळय तुमी पळयता आसतले रे कसो देंवला तो. हे पळय हें उदक त्या पिठांतल्यान येता. ओपाच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बुधवारा सांखळी नावेले जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सुर्ला वेळगेच्या नविता सुबोध आमोणकार हे बायलेक मरण आयलें. मारुती कार आनी बशी मदीं हो अपघात जालो. सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर.
खंयच्याय आपत्कालीन स्थिती वेळार आता वेगळे वेगळे नंबर डायल करपाची गरज पडची ना. आपत्कालीन स्थिती खंयचीय आसूं, नंबर फकत एकूच आसतलो, 112. अखंड भारतात आपत्कालीन नंबरूय एकूच. हे सुविधेक लागून गुन्यांवकारी घडणुकांचो आंकडो देंवतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच पर्यटक आनी खासा करून बायलांक बरें पडटलें अशें ताचें म्हणणें. एका कंट्रोल रुमाच्या पोरण्या सिस्टमाच्या तुळेन ही सुविधा परिणामकारक थारतली. पळयात. MHA मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांच्या सपोर्टान आनी हांच्या बरोबरीन आमी ही सपोर्ट सिस्टम जी आसा ती गोंयान आयज लॉन्च करता. राज्यांत अशा पद्दतीचो खंयचोय क्रायम जो आसा तांच्यांनी जर डायल केलो विदीन अ मिनीट तांचो कॉल रिसीव जातलो. Today we launch the single number emergency service, that is 112. This has integrated all the existing emergency services like 100 of police, 101 of fire and 108 of ambulance services. Presently the first level of integration has been done. Once fully integrated, the locations and the call details will also be shared with the other services. So we launch it today. This will cut down on the response time of the call takers and of the vehicles, because this has the facility of getting the details of the caller, his address, his name, phone number and the location. Once that is collected, it will be dispatched to the emergency response vehicle, which will have a data terminal, and through that data terminal he will instantly get those details which are collected at the control room. Presently we are having MDTs in 20 vehicles, 20 PCR vehicles. This will be extended to all the vehicles. Second phase will take over, that is for fire and ambulances. Internet facility is not required for dialing 112. अगर आपका कोई भी, even if any signal, even if your network is not coming on your phone, any other wireless media is connecting, you can still dial 112. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कुट्टी खाणेपारच्या महामार्गाचे काम पुराय जाल्ले. हे काम पुराय जाले उपरांत रस्तो फोडून आता पायपलायनीचे काम चलता. खरें म्हटल्यार पायपलायनीचे काम पयलीं जावपाक जाय आशिल्ले आनी उपरांत महामार्गाचे, पूण हांगासर उरफाटें जाला. महामार्गाचे काम पयलीं केलां आनी उपरांत तो फोडून पायपलायनीचे काम हातांत घेतलां. थळाव्या लोकांनी ह्या कामाचेर प्रस्नचिन्ह उपस्थित केला. पळयात पुराय बातमी. 900 आणि 750 मिलीमीटर पायपलायनीचे शिफ्टिंग करून उपरांत महामार्गाचे काम करपाचे आशिल्ले, पूण तशें कांयच जालें ना अशें थळावो नागरीक आनी समाज वावुरपी संदीप पारकारान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. हांगा पळयत तेंच्यांनी जो नॅशनल हायवे फूल कंप्लिशन केल्लो हॉटवीज करून, तो तेंच्यांनी आतां परत फोडून पायपलायनीचें काम सुरू केलां. हें एक्चुली 2016 काम करपाचें आशिल्लें. पयलीं जी मेन पायपलायन आसा 900 mm आनी 750 mm ती शिफ्टिंग करून मागीर हायवेचें काम करपाचें आशिल्लें. हेंच्यांनी पयलीं हायवे कंप्लीट केलो, हायवेचे पयशे खाल्ले, आतां परत हायवे फोडून हेंच्यांनी पायप घालपाचें काम केलां. हो असोच प्रकार जालो जो फाटीं आशिल्लो थंय पायपलायनीचो प्रकार जाल्लो आनी लास्टाक MRN तांकां सरकाराक 1,21,00,000 बील फॉरवर्ड केलें, जें एक्चुली गव्हर्मेंटान फारीक करपाक जायना. तसोच प्रकार हो बीन जातलो काय? जबाबदारी आशिल्ली MRची पयलीं काम करून घेवपाची, जी तेणें केलें ना. पण हो जो टॅक्स पेयर जे आसा तेंचे पयशाची जे विल्हेवाट चल्ल्या पळय न्ही, ही अशी आनी कितले तेंप चलतली. खाणेपारच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंया खातीर वेगळे पोस्टल सर्कल जातले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. सध्या ते महाराष्ट्राचो भाग आसा. आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या नांवान पोस्टल स्टॅम्प काडचो अशी विनवणी ताणें केल्या. संवसारीक पोस्टल दिसा निमतान गोंयचे मनरिजवण सोसायटीन घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो. विस्वास दवरपा सारकी व्यक्ती म्हणल्यार पोस्टमन अशें ताणें फुडें म्हणलें. मुख्यमंत्र्यान नवे पोस्टल व्हॅनीचें उक्तावण केलें. गोवा इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सर्कल विथ महाराष्ट्र, कारण आम्ही सेपरेट सर्कल म्हणून ट्रीट होत नाही. आयुष मंत्री इथं आहेत आणि आपले पोस्टलचे मिनिस्टर्स श्री रविशंकर प्रसाद यांनाही पत्र ऍक्च्युली मागच्या वेळी मी एक पाठवलं होतं, आताही परत एकदा रिमाइंडर पाठवून देणार. कारण गोव्यामध्ये की त्याच्यासाठी म्हणजे मी वेगळं रिझर्वेशन म्हणणार नाही, बट दॅट शुड बी वेन देयर इज अ सेपरेट सर्कल फॉर द गोवा स्टेट. इट इज माय रिक्वेस्ट फॉर आवर ऑनरेबल आयुष मिनिस्टर to follow
with Mr. Ravishankar, Honorable Ravishankar Prasad ji, there should be, Goa should treat it as a separate circle. मी म्हणजे माझा व्यवस्थित पत्र वगैरे ऑनरेबल मिनिस्टरला रविशंकर प्रसाद जींना जाणारच आहे. एक्स लेट श्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावरती एखादं आपलं पोस्टल स्टॅम्प हा यावा ही माझी विनंती आहे, ही माझी रिक्वेस्ट आहे. मी ऑलरेडी या पद्धतीचं पत्र त्याला पाठवणार आहे आणि इफ इट इज पॉसिबल ऑन द 13th of December तर खूप बरं होईल. नाहीतर ॲटलिस्ट नॉट इफ द बर्थ एनिव्हर्सरी दॅन इट इज फॉर द डेथ एनिव्हर्सरी ॲटलिस्ट the postal should come with a stamp of Sri Manohar Parrikar. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयची वाचप घरां बाल साहित्याच्या बाबतीन उदासीन आसात. भुरग्याच्या साहित्यात विविधताय आसपाक जाय. वाघ शिवाच्या काणया परस प्रेरणा दिवपी जिणेचरित्रां आयज चड गरजेची, बाल साहित्यीक रत्नमाला दिवकारान सांगले. कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष तशेंच कवी रत्नमाला दिवकाराच्या म्हाका दोतोर जावंक जाय ह्या पुस्तकाचे आके मडगांवां निकतेच विमोचन जालें. सुवाळ्याक मडगांवची नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. तन्वी कामत बांबोळकारान घेतिल्ले रत्नमालेचे मुलाखतींतल्यान बाल साहित्यातले जायते पैलू भायर आयले. म्हज्या खातीर बाल साहित्य जे आमी करता ते फक्त काणयो वाघ शिवाचे नासतना साम अश्यो इन्स्पिरेशनल बायोग्राफीज भुरग्यां मदीं वचपाक जाय. आनी आमी निश्चार जे आसा थंय आमी सेंट्रल लायब्ररींत काम करता तेन्ना आमी पळयलां की वाचनालय आसात न्ही थंय बाल साहित्य खूब उदासीन ताचे पिक्चर आसा. वी हॅव गॉट बेस्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन गोवा, पूण पुस्तका कडेन पावले की ती खूब म्हणजे कांयच तितले मॅटर ना आनी कोंकणी तर नाच ना. म्हणटकच एक वरायटी ऑफ लिटरेचर भुरग्यां मुखार पावूंक जाय जाल्यार ह्या प्रकारचे साहित्य येवपाक जाय. ह्या पुस्तकान एलिझाबेथ ब्लॅकवेल, आनंदीबाई जोशी आणि रखुमाई राव ह्या 3 दोतोरांच्या संघर्षाचेर उजवाड घाला. तांचो संदर्भ दीत बबिता प्रभुदेसायान विचारले, आयची अस्तुरे कडेन समाज कसो पळयता, आयची अस्तुरी स्वता कडेन पळयतना कशी पळयता, चिंतन जावचें. आज आमकां मॉडर्न बायलो अशें म्हणटात, त्या मॉडर्निटीची व्याख्या कितें? टुडे अ वुमन इज ट्रायंग टू बी अ सुपर वुमन इन अ रॅट रेस ऑफ बीइंग अ सुपर वुमन, बिकॉज शी हॅज टू बी एन एक्सलंट मदर, शी हॅज टू बी एन एक्सलंट वाईफ, she has to contribute financially and she has to be good at everything. So what are we? We are all super women. पूण ह्या सुपर विमेना भितर विमेन हो जो पळय भाग एक ह्युमॅनिटीचो कंपोनंट आसता त्या बायलेचो कोणी विचार करता काय ना हें आज आमकां विचार करपाक जाय. वेदर विमेन आर ओनली लुक्ड एज अ कमोडिटी, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू थिंक. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आता मारूया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज राऊंड अप. काळजाचो आताक आनी रस्ते अपघातात सांपडिल्ल्या मनशाक तातडीचे उपचार कशे दिवप हाचेर दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. भलायकी अधिकारी मेघा साळकारान ह्या विशयी म्हायती दिली. पळयात. 29 सप्टेंबर जागतीक हृदय दिन म्हणजे वर्ल्ड हार्ट डे आशिल्लो. सो आज आमी ते ऑब्जर्व केला आनी मोस्ट नेसेसरी आमकां दिसलें की आतां हार्ट अटॅक किंवा रोड एक्सिडेंटान मनीस केन्ना अनकॉन्शियस जालो, बेशुद्ध जालो आनी ताजी नाडी मेळना, पल्स मेळना जाल्यार एम्ब्युलन्सीक आपयतात आमी, पण थोडो फार लेट जावं शकता तेन्ना आपणें कितें करप. सो ही फर्स्ट एड नॉलेज आमी तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन दिल्या आनी खूब लोकांनी हाजो फायदो घेतलो, जशें काय फायर ब्रिगेड, आमचे डॉक्टर्स आनी जनरल पब्लीक जे ओपीडीक आयिल्ले तांणी आनी एक सिनियर सिटीजन आशिल्लो ताणें बी आपणें हँड्स ऑन ट्रेनिंग घेवन हाजो फायदो घेतलो. नाणीज धाम रत्नागिरीच्या स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज संस्थानाच्या गोंय उपपीठान रक्तदान शिबिराचे आयोजन केल्ले. चिखलेच्या नरसिंह सातेरी देवळात पुजिल्ल्या सरस्वती देवीच्या मुर्तीचे मंगळारा विसर्जन केले. दिंडी घालत सरस्वतीचे विसर्जन केले. पळयात कांय खिणचित्रां. तुला रे आम्ही देव मानिला गणाच्या देवा, तुला रे आम्ही देव मानिला. बात करा बात करा बात करा बात करा बात करा बात करा. हे एरियेक कांयच नाशिल्लें, पूण धाकटी ल्हानशी घुमटी आशिल्ली आनी हें देवस्थान आतां 2000
दोनाक साकून व्हडलें देवस्थान केल्लें आसा. तेन्नाच्यान हांगसर जे पयलींचे जाणटेले प्रोग्राम चलयताले तेच आतांय चलतात. कालापूर व्हडले भाटांतल्या देऊळवाडो वाठारांत आशिल्ल्या सरस्वतीच्या देवळात दसऱ्या निमतान सरस्वती पुजली. 12 तारखेर सरस्वतीचे विसर्जन जातले. बाळ्ळेच्या शांतादुर्गा बाळ्ळेकरण देवस्थानात दसऱ्या निमतान खाशेल्या कार्यावळीचे आयोजन केले. ह्या निमतान देवीची पालखेतून मिरवणूक काढली. पिळगांवांतल्या सरकारी प्राथमीक शाळेत पुजिल्ले सरस्वतीच्या मुर्तीचे सोमारा विसर्जन जाले. ह्या निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळीचे आयोजन केले. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.